नमस्कार. काल एक सरकारान महत्वाची अशी एक समिती स्थापन केली आणि ती समिती म्हणजे तिसरो जिल्लो तयार करपा खातीर तो अभ्यास करपाक ही समिती नेमल्या आणि 7 वांगड्यांची ही समिती आहा आणि गोंय राज्याचे मुखेल सचिव हे त्या समितीचे अध्यक्ष आसात. आता आमी जेन्ना तिसरो जिल्लो म्हणटा तेन्ना सगळ्यात पयलीं जर कोणी तिसऱ्या जिल्ल्याची मागणी केल्ली किंवा त्या खातीर सरकारा कडेन पाठपुरावो सुरू केल्लो जाल्यार ते आदले मुखेलमंत्री आणि सध्याचे विद्यमान आमदार मंत्री रवी नाईक हांणी आणि आमचे बरोबर आसात रवी नाईक सर. आमी त्यांच्या वांगडा उलयतले तिसरो जिल्लो बाकीच्यो काही घडामोडी ज्यो राज्यात सुरू जाल्या त्या बद्दल आमी त्यांच्या वांगडा उलोवपाचो प्रयत्न करतले. सर, सगळ्यात पयलीं तुमकां येवकार. हांवें जशें म्हटलें की तिसरो जिल्लो आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना सगळ्यात पयलीं नांव कोणाचें तर तुमचें, कारण ती तुमची मागणी आशिल्ली खूब तेंपा सावन आसा की गोंयांत तिसरो जिल्लो जावचो आणि त्या खातीर तुमी म्हाका दिसता सरकाराक प्रस्तावूय दिल्लो. दिवचल, सत्तरी, धारबांदोड आणि फोंडे हे 4 म्हाल एकठांय करून हो जिल्लो करचो अशी तुमची ती एक संकल्पना आसली. सो सरकारान आतां समिती स्थापन केली हे सगळे हेचेर अभ्यास करपाक. सो कशें पळयता तुमी सरकाराचें हें जें पावल उखल्लां सरकार? जे पयलू हांव हेचे मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, कारण ताणें तिसरो जिल्लो जो आसा तो फोंड्याक जावचो अशी आमची मागणी आशिल्ली. ते ताणें मागणीचेर लक्ष दिवन ताणें आतां तो करपा खातीर एक समिती चीफ सेक्रेटरीचे अंडर नेमलेली आसा आनी ते ताणें बरी गोश्ट केल्या. कारण लोकांक कितें जाय, लोकांक दाराक प्रशासन जाय आनी लोकांक दाराक प्रशासन दितलें जाल्यार जायत एकदम बरी गोश्ट जी आसा आनी लोकांची मागणी आशिल्ली ती ताणें पुराय केली. आनी ताणें एकदां धारबांदोड गेले तेन्ना ताणें एनावन्स केल्ली की आमी 3rd दिवसी करपाचें आसा म्हणून. ती ताणें घेतली, ताका लागून ताचें अभिनंदन करता आनी लोकांची मागणी ती पुराय केली म्हणून. आनी लोकांक एक बरी गोश्ट जातली की दाराक प्रशासन आनी लोकांक जे आसा आमचे तर भाग घेतात भितर तांकां खंयचे भाग घेतात जो आसा पळय खंयचो भाग घेतले जावं वाळपय घेता, उजगांव घेता, येवरच्यान तुगेलें मोले कोले थंय पर्यंत घेता जाल्यार आनी येवरच्यान आमचो फोंडे तालुका रिवर सेक्रेटरीच्या तर ते घेतले जायत आमचो तिसरो जिल्लो जो जालो जायत 4 मतदारसंघाचे जाले आसा 12 मतदारसंघ हांगा आसा. आनी त्या प्रमाणे ते जर जालें जाल्यार लोकांक आनी आमी जे निवडून येतात लोकांक कितें बरें जावपाक जाय तें हें करतात आनी त्या प्रमाणेच हेजेर स्टेप मुख्यमंत्र्यान घेतलेले आसा. म्हणून ते बेगिना बेगीन तो जातलो अशें म्हाका आग्रही देता. तें बेगीन जावचो आनी बेगीन मुख्यमंत्र्यान तो करचो 3rd दिसीक. आनी ते केले नंतर लोकांक सगळ्याक वाळपय धरून येवरचे लोकांक आसा जावं उजगांवचे लोक आसा, पाडेचे लोक येवरच्यान मोले कोले येवरच्यान शिरोड्या पंचवाडे सावड्डे पर्यंत आनी असो रिवर जो आसा अशें मार्शेलांच्यान रिवर जो आसा उजगांवच्यान थंय भायर जालें ते रिवरान तर जालें जाय आनी एकदम बरें जातलें. आनी लोकांक दारांक प्रशासन दिवपाचें जें हें आसा BJP गव्हर्मेंटाचें तें एक आमी पुराय करतात अशें आमकां दिसता. तें स्वप्न जें आशिल्लें आनी लोकांची मागणी आशिल्ली चड करून गरीब लोक जे आसात ज्यो बायलो मनशां बीन आसा जावं मडगांव वचपाक त्रास जाता, थंय तरी ऑफिसीस वचपाक त्रास जाता, पण हें दारांक आशिल्ले कारण हांगसरले आमचे कार्यकर्ते जे आसात आमचे सगळे जावं पंच जे आसा तेंची हें आसा की तें जावचें की जेणे करून लोकांक स्वता वचून ते लोकांची कामां करपाक. आनी ताका लागून ताका लागून ते आमचे तर हांगसर जातले इमिजिएटली जाल्यार आमचे आगरचे पटूस मार्केटाची व्हडली बिल्डींग आसा ऑपोजीट मिनीस फॅक्टरीच्या पळय ऑपोजीट आसा ती सुद्दां सीएमान येवन अशें रावन पळयल्यार बिल्डींग जाली ती सगळें पळयल्लें आहा ताणें. आनी ते जर तेणें घेतले करपाक जाल्यार आमचे लोकांची कामां दारांक जातली आनी दारांक प्रशासन वयतलें, सगळे गरीब लोकांक बऱ्याक पडटलें आनी आमी ते गरीब लोकांक लागीं पडचे म्हणून अशें आमचे प्रयत्न आसा ते जातले. आनी इवन ती आमची आतां हेजी आगरचे पटूस मार्केटाची बिल्डींग आसा व्हडली आसा, थंय जागो बरो आहा, पार्कींग खूब आसा. तेका तेकून जाल्यार आनीकय आमी फुडें बांदतले जाल्यार आनीक एक आमकां आमची जागो आसा थंय गव्हर्मेंटाचो जागो बिल्डींग बीन सगळी रेकी केल्या रेडी आसा, पण ते करपाची गव्हर्मेंटाचेर हय पळयल्या आनी तेणें पळयल्या सीएमानी हांव सीएम रावंड मारला पळयल्या आनी तेका तेकून आनीक आमची हें आसा जमीन आसा थंय सिवील सप्लाय उदक बिन बांदूं येता आनी ती तर बांदली ते बांदपाक घेतली त्या म्हणसर हांगा तिसरो जिल्लो हांगा ओपन करपाक जाता
हांगा आमची बिल्डींग आसा, आतां एडिशनल कलेक्टरूय बसता हांगा, तशी जमीन सगळी तरेची आसा आनी सगळ्यो सुविधा फोंड्या आसा, फक्त उरलेले तिसरो जिल्लो. तो एक जालो काय तुमची एक व्हडली मागणी पुराय जाली. हय, आनी लोकांची हें आसा, लोकांकूय बऱ्या पडटा. जे आतां दर्यो वाळपचे लोक येता, बाजारां येता, कितें करता तेन्ना काम करून वचपाक बरें पडटा. पणजे वचपा थंय गेल्लें बरें न्हू. म्हणटकीर हांगसरल्यान लागीं लागीं काम जाता. सगळे वाळपयचे लोक जे आसा, वाळपयचे मागीर आयल्यान कितें म्हणटा तें गुळेली बिळेली पळयलें सगळे तरी लोकांक लागीं पडटा. कित्याक आनी लोक कितें पळय हें आसा, उत्पन्न कितें करता, आग्रीचे पडूस कितें उत्पन्न करता तें सगळें फोंड्या मार्केटार येता घेवन. म्हणटा तांकांय बऱ्या पडटलें लोकांक. सर, पूण तुमकां ही कल्पना सुचली कित्या खातीर? आनी म्हाका दिसता काँग्रेसीन आसतना तुमी एक प्रस्तावूय मांडलेलो विधानसभेन. म्हाका पयलुचें आसा की लोकांक दारां प्रशासन दिवपाचें आनी गरीब लोकांक जास्तीत जास्त लोकां जावचें. फुडें 3rd डिस्ट्रिक्ट जातकीच आमचो हें आसा हॉस्पिटल आसा तें जिल्ला हॉस्पिटल जातलें. जिल्ला हॉस्पिटल जातलें मागीर ताका सवलती चड मेळटल्यो. इवन केंद्राचें कितें मेळूंक शकता. म्हणून अशें वेळार ताका लागून आमकां दिसता की 3rd डिस्ट्रिक्ट जावचो, लोकांक बेनिफीट जावचें. आमचे कडेन सगळें हांगसर रेडी आसा. जावं कला मंदीर आसा, जावं मागीर तुजें खेळाचें हें आसा, आमचे कडेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, जावं मागीर फायर, सगळे तरेची सोय कितें जाय तिसऱ्या जिल्ल्याक ती सगळें आसा हांगा. पूण काँग्रेसी टायमार तुमी मागणी केल्ली, पूण ते काँग्रेस काय पुराय करपाक शकली ना. त्या वेळार तेन्ना तांगे सरकार आशिल्ल्यार खबर ना म्हाका. बट काँग्रेसीन आसतना तुमी केल्ली ती पयलींच्या ना. पयलींच्या मागणी आसा आमची. भाजप सरकार ना ना, आनी भाजप सरकार म्हणजे जेन्ना मुख्यमंत्री हांगा येयल्लो धारबांदोड्या आनी तेणें तेन्ना डिक्लेअर केल्लें 3rd डिस्ट्रिक्ट करतलो म्हणून आपूण. म्हणजे तें एक बरी गोश्ट आसा. तेणें मान्य केली आनी तेणेंच करपाक घेतली जाल्यार बरें जालें. आमकां जाय लोकांचें कल्याण जालें, लोकांची सोय जाल्ली. सो फाल्यां तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार तेजे शिल्पकार रवी नायक अशें म्हणप. ना, शिल्पकार सरकार म्हणपाचें. तुमकां श्रेय दिवप म्हाका नाका अशें. म्हाका लोकांचें काम जालें की जालें. पूण पयली मागणी तुमी केल्या, पाठपुरवठो तुमी केला. आमी आशिल्ली खूब तेंपाची आमची मागणी आशिल्ली ती मुख्यमंत्र्यान मान्य केली आनी तेजी कमिटी ऑलरेडी कमिटी अपॉयंट केल्या. म्हणटा बेगिना बेगीन जावचो हें इलेक्शन. हय, बेगिना बेगीन जावचो अशी मागणी आसा. लोकांची मागणी आसा, आमची मागणी आसा. सो हें जालें तिसऱ्या जिल्ल्या बद्दल. आतां थोडें आनी उलोवया. राजकारण आसा आनी कितें लोकसभा इलेक्शनूय आसा. कशें पळयता लोकसभा इलेक्शन तेकलें आतां? वेगवेगळ्यो राजकीय घडामोडी सुरू जाल्या. सो तुमी एक मेजर हें आसतात, एक पॉलिटिकल लिडर. फक्त फोंड्या मतदारसंघा पुरते न्ही, पुराय गोंयांत तुमकां मानपी लोक आसा, तुमची लिडरशीप मानपी लोक आसा. सो कितें दिसता चित्र लोकसभे खातीर? लोकसभा इलेक्शन जें आसा अजून वेळ आसा येवपाक आनी तें इलेक्शन आतां म्हणल्यार फुडलें वर्सा त्या म्हणसर वेळ आसा. आनीक लोक जे आसा आयज आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर मोदीन जें काम कितें केल्लें आसा आनी चड करून गरीब लोकां लागून खुबश्यो स्किमी ताणें डिक्लेअर केल्ल्यो आसा. सगळे तरेचे लोकांक ताणें स्कीम हें केल्ले आसा, दिल्या किंवा दिता, आजुनूय चालू आसात. जावं आमचे लोकांक अन्न दिवपाचें काम ताणें केल्लें बरें आसा. जाल्यार सगळे कारागीर आसा तांकां लागून स्कीम केल्ली आसा. तांकांय पयशे मेळटा काम धंदे करपाक लागून. वेगवेगळे तरेची स्किमी तांकांय ते स्किमी मेळटा. म्हणजे ते सगळ्या देशाचे आनी आमकां दिसता की देशाचेच लोकां दोळे समोर दवरून ताणें केल्ले आसा स्किमी आनी ते प्रमाणे ते लोकांक तेजे बेनिफीट आनी ऑलरेडी ते दिवपाचे ते फायदे दिवपाचे चालू जाले. ताचो फायदो गोंयानूय जातलो. जालें 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 लोकसभेक जातलो. लोकसभेक जातलें आनी लोकांक जाय कितें आयज ते पळयलें की देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे आसात एक्टीव आसात. आनी ज्या वेळार एक संकट येयलें आमचें कोविडाच्या देशांक आनी सगळ्या जगार, त्या वेळार तेणें मोठो हें उचल्लो वांटो म्हणचे कारण जे वॅक्सीन जें जावपाक जाय आशिल्लें ते मोठ्या प्रमाणांत तेंचो वांटो आसा. ते वॅक्सीन तेणी हें केलें आनी आमच्या देशभर तेणी ती वॅक्सिनां पावयलीं. आनी इतलेंच न्हय तर परकी देशांत सुद्दां जालें, कित्याक परकी देशांनी लोक खूब मेले, मरताले. तेन्ना त्या वेळार तेणी घेतलें. आमी लोक जे आसा सगळ्यांनी लोक जे आसा जे गोंयचे लोक जे आसा सगळे जावं देशांचे ते ताका विसरूंक शकना, विसरूची न्हय. कारण तेणें आमकां जिवन दवरलें वॅक्सिनां करून. तुमी फोंड्या म्हणजे पयलीं उत्तर गोंयान आशिल्लो तुमचो कॉन्स्टिट्युन्सी. आतां तुमकां सावथ गोवा लागता न्हू लोकसभा फोंड्या आनी तुगेले हें मडकय सावथ गोवा. सावथ गोवा. पयलीं तुमी उत्तर गोंयान आशिल्ले. ना,
साऊथ गोवा आसा. उत्तर गोंया संदर्भात वेगवेगळी चर्चा सुरू जाता की आता सध्या विद्यमान जो खासदार आणि मंत्री आसा श्रीपाद नायक, हेका उमेदवारी मेळटली काय ना मेळटली, कोण कोण आपल्याक आनी दावेदारी करता. सो तुमी एका टायमार अपोनंट श्रीपाद भाऊ आनी तुमी इलेक्शनात, आता तुमी एकाच पार्टीन आसा, सो तुमचे बरे संबंदूय आसा. तुमचे वैयक्तीक मत कितें, श्रीपाद भाऊ उत्तर गोंयान निवडून येवं शकता काय ना? आता त्या संबंधी भारतीय जनता पक्षाची पार्टी आसा, ते पार्टी उमेदवार ते ठरयतले, तितून आमी इंटरफियर जावप ना. कित्याक ते पार्टीचें काम. आमकां तुमी बाकीचे कितें सांग मंत्री म्हणून ते आमी सांगूंक शकता, करूं शकता, पूण बाकीचे जे पार्टीचे कॅन्डिडेट कोण जावचे, पार्टीचे हे कोण खासदार कोण जावचो, आमदार कोण जावचो, ती पार्टी ठरयता. सेंट्रल पार्टी हे आमचे भारतीय जनता पक्ष ठरयता, गोंयांत आमची लोकल हें ती ठरयता. म्हणल्यार अशे वेळार सगळे भारतीय जनता पक्ष ठरयतलो, तो कॅन्डिडेट आमचो आसतलो. म्हणजे वैयक्तीकूय मत हांव काय उलयना तसो की तेजें उलोवप ना. आमी पक्ष दिता तो आदेश किंवा पक्ष दिता ते पक्ष आमचें करपाचें, आमचें काम कितें आसा जो कोण दिता तेजेर आमचें आसतलें. सो साऊथ गोवा भितर कशें चित्र आहा तुमचें, म्हणजे साऊथ गोवा भितर सुद्दां कोण कोण आतां बीजेपीचे फाटल्या वेळार तो सीट हरला, त्या वेळार ह्या वेळार तो आमकां सीट मेळटलें, कित्याक सरकारचें काम बरें जाल्लें आसा आनी केंद्र सरकारचें काम बरें आसा. आनी हांगासर तें मोदीन केलां तशें हांगासर प्रमोद सावंतांनी केलां, म्हणजे तें काम बरें आसतलें. त्या लागून आमकां नॉर्थूय मेळटा आनी सावथूय मेळटा. फाटले फावट सावथाक सुदिनान भारतीय जनता पक्षा खातीर काम करून आशिल्लें आनी अंदू सुदीन आसा बीजेपी बरोबर, सो तेजोय फायदो जातलो अशें म्हणटा तुमी? तो फाटल्या वेळार आसा काय ना तें म्हाका खबर ना, पूण ह्या वेळार आसतलो. सरकारचे पयशे आहा न्हू, तो मंत्री सरकारचे म्हणजे कॅबिनेट मंत्री आसा. अगेन्स्ट गेलो वचपाकूच शकना ते हांव काय सांगूंक शकना, पूण तो म्हाका खातीर तेजो फूल पाठिंबा आसतलो दोनूय सिटांक. दोनूय सीट नॉर्थ आनी साऊथ. तुमकां लोकसभे बद्दल विचारपाचें कारण म्हणजे आतां एक वेगळें राजकारण गोंयांत सुरू जालां, समाजाचें राजकारण. समाज भंडारी समाज अशें म्हणटा, तेंचे वेगवेगळे लिडर आतां कितें कितें उलोवपाक लागल्या, कुरघोडी जावपाक लागल्या. आयज पर्यंत जेन्ना भंडारी समाज म्हणटात तेन्ना एकूच नांव सगळ्यान व्हडलो लिडर कोण अशें म्हणटात तेन्ना तुमचें नांव येता. श्रीपाद भाऊचें सुद्दां मागीर येता, पूण पयलीं तुमचें नांव येता. सो ह्या बाबतींत तुमची भुमिका कितें आसतली? बाबा समाजाक एकठांय करून कितें तरी पक्षा खातीर आमी रावया, बीजेपी खातीर काम करुया म्हणून तुमची भुमिका आसतली काय? जी समाज जे आसा ते समाज बांदपाचें काम समाजान पळोवपाचें, ते कमिटीन पळोवपाचें. पॉलिटिकल जें आसा तेजेर तेणी चड उलोवचें न्हू. तेणी आपलें पुरतेंच हें दवरचें आनी आपल्या समाजाचें काम करीत रावचें आनी समाजाक कसो फुडें व्हरचो तेणें काम केल्यार पुरो. राजकीय काय भुमिका तेजें हांव उलयना, तेंचेर हांव म्हणना. तेंगेलें स्वता घेवंक शकता, पूण लोकांचें नांवान तें करूंक शकना. लोकां जाय तें करपाक आसा, फ्री आसा. म्हणजे समाज आनी राजकारण समाजकारी सोशल वर्क. तांकां कशें मोल्ड करप, कशें आकार दिवप, कशें फुडें व्हरप, कशें शिक्षणाक फुडें वचप, कोण बेकार आसा तेंच्या खातीर मदत करप, कोण एज्युकेशना फाटीं आसा तांकां मदत करप, हें सगळें तरी सोशल काम तेणी करचें. राजकीय हेतून तांच्यांनी चड उलोवचें न्ही, तांकां जाय तांकां मतां तेंच्यांनी मारची, कोण आवडटा तो. बट तुमचें अशें कांय हें ना, किंवा लिडरांचें बी अशें कांय नासता बाबा एकाच राव तेकाच राव तशें कांय. ओके. बट हें चलता तें तुमकां आवडटा सद्या जें चलता तें समाजाचें राजकारण आनी हें अशें? कोण खंयचे समाज उलयता? भंडारी समाज म्हणटा. कोण उलयता तशें कांय ना. म्हाका दिसना. पेपरांनी येता मागीर कोण आपूण दावे करता. तुमी कांय वाचूना, तुमकां कांय खबरूय ना, तुमी भितर एक्टिवूय ना. आमी सगळे लोकांचे. आमकां एक जात लागना, आमकां सगळे गोंयांत आसा तितले लागता लोक. कोणूय आसो, हिंदू आसूं मुस्लिमाक कॅथलीक आसूं, हे सगळे लोक आमकां लागता आनी सरकाराक लागता, एज ए मंत्री लागता, एज ए आमदार लागता. म्हाका सगळ्या तरेच्या लोकांचो हें आशिल्लो, पाठिंबो आशिल्लो. सगळ्या लोकांनी वोट दिल्या आनी ताका लागून निवडून येयलो. पण तुमची ही स्टायल लोक केन्नाच्यान पळयता अशी, तुमी कांयच दाखोवन दिना केन्ना, पूण तुमचो भितर इतलो रोल आसता की तो तुमकां मायनस करून कांय जावूच शकना अशें म्हणटात लोक. तशें कांय ना. लोकांक खबर आसा.
की तुम्ही व्हडल्या व्हडल्या जाणांक व्हडल्या व्हडल्या राजकीय लोकांक जे स्वता हुशार समजताले तेंच्यो तुम्ही विकेटी उडयल्या हेजे पयलीं, म्हणून लोक तुमचे कडेन पळयता वेगळ्या एका नदरेन. तशें हांवें कोणाची विकेटी उडोवना रे. तेंची तेचे गेले आवट जाले तर कशें करपाचें हांवें कितें बॉलिंग बरी आसली. हय रे, पूण ते आवट आपूण जाल्या म्हणजे कितें आसा म्हणजे ते लागून हांव कितें करचें. ते आवट जाता वचून आवट खंय हरता हरो न्ही, विकेटी पडटा जाल्यार पडून पडूं न्ही. ओगी राव. कोणाची विकेटी पडटा ते पळोवया मागीर. तुम्ही फाटल्या फावटी जेन्ना हांगा एक मिटींग जाल्ली पळय अमित शहाची, फार्मागुडी जाल्ली मिटींग अमित शहाची, तेन्ना तुमी एक स्लोगन दिल्लो, तेचेर खूब चर्चा जाली. तें स्लोगन दिवपा व्हडलें कारण कितें? जय श्रीराम. जय श्रीराम. मागीर तुमी तुमचें नांव सांगलें जय रवी अशें म्हटलें. म्हणजे हांवें सांगलें पळय आयके, आमी कितें म्हणलें जय श्रीराम, लोकांनी जय श्रीराम म्हणलें बरें आसा. मागीर सांगलें हांवें जय श्रीराम म्हणपाक कितें लागून तें म्हाजें नांव बापायचें नांव सिताराम, सीता आनी राम म्हणजे म्हाजे कडेन सीताय आसा आनी म्हाजे रामूय आसा म्हणजे ते सीताराम म्हणलें. जय सीताराम म्हणलें कितें जय रवी कितें म्हणटा लास्ट? रवी म्हणलें सूर्य. लोकांक सूर्या शिवाय रावपाक जायना. लोकांक सुर्याची गरज आसा. सकाळ उठून लोकांक सूर्य जाय, तो सांजे वेळा पर्यंत सुर्याची गरज आसता. आज लोक छटपुजी करतले, सुर्याची नमस्कार करता, छटपुजी करता. काही लोक आमचे देशाचे लोक इतर लोक हांगा आसा ते छटपुजी करता. सुर्याची सूर्य जाता आसतना म्हणजे सूर्य उगवता आसतना आनी सूर्य मावळटा आसतना ती पुजा करता. सगळ्यो बायल्यो हांगसर आमचे तेंचे हे आसा. हांगा काही लोक भायर हेतूंचे आसा आमच्या देशाचे दुसरे कडले हांगा लोक ते छटपुजी करता. तेव्हा तांकां गरज पडटा सुर्याची. म्हणजे श्रीरामूय जाय, सीताय जाय, रामूय जाय आनी रवी जाय. रवी जाय म्हणजे सूर्य जाय न्हू तांकां. बरोबर न्हू. सगळे घटक जाय. जाय सगळ्यांक तांकां घेवनूच फुडें वचपाचें. दुसरी एक चर्चा जाता पत्रांव, ती म्हणजे कॅबिनेट रिशफल जातले म्हणटा. कोणाक ड्रॉप करतले, कोणाक नवे घेतले, अशें कितें जातलें बीन. आयकय, हे जे तुमी न्हू कितें आसा पळय आतां ही कोण करूं शकता? मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्र्याक विचारा मरे, आनी म्हाका आनी कितें विचारता? बरोबर, ताका विचारचें म्हणना. कितें आसा हरशीं तशें कितें मदीं मदींच जाता अशें दबाव बी आसता तुमचेर, कितें तुमचे कामाची बी आढावो प्रगती रिपोर्ट बीन अशें तशें घेता, तशें कांय ना? तशें कांयच ना. हे सगळ्या एक काल्पनीक आमच्या हितून तकलेक कोण येता तें बरयता. म्हणजे मंत्र्यांचो परफॉर्मन्स तसो काय पळयता? मुख्यमंत्री पळयतलो. मुख्यमंत्री पळयता. कित्याक तो निमाणें अपॉयंटमेंट तो करता न्हू सगळ्या मंत्र्यांक. मुख्यमंत्री पयलो मुख्यमंत्री जाता, मागीर मंत्र्यांक शपथ दिता. पूण ताणें ते परफॉर्मन्स तो पळयता, ताणें पळोवचें तें. आतां तुमी इतल्या सरकारांनी कामां केलीं, जायते सीएमा अंडर कामां केलीं, तुमी सीएम आशिल्ले, कशी पळयता तुमी ह्या मुख्यमंत्र्याची कामगिरी प्रमोद सावंताची? हुशार तूं. हुशार? तूं हुशार. कोण? तूं? हांव कितें? म्हाका विचारता म्हणून. तुमच्या कडल्यान एक जाय लोक, तुमी इतलीं वर्सां तुमी आतां तुमी स्वता मुख्यमंत्री, खासदार जाले, सगळीं पदां तुमी हें केल्या, विरोधी पक्ष जाले, नेते जाले. हय. सो ह्या मुख्यमंत्र्याची कामगिरी तुमी कशी पळयता? कामगिरी तेगेली बरी आसा. कामगिरी करता तो आनी म्हणजे सगळे तरेचे लोकांक मेळटा वचून आनी लोकांची कामां कितें आसा शक्य आसा ती कामां करता. सगळीं कामां जाता अशीं ना, जी जातात शक्य आसा तो पर्यंत करता लोकांची कामां. आनी ती ताणें काम करीत रावची, लोकां मदीं भोंवत रावचो, लोकांचे कितें आसा त्यो अडी अडचणी त्या सगळ्यो आयकून घेवच्यो, ते प्रमाणे स्किमी करच्यो. सगळे तरेचे जशें आतां जिल्ला घेतला तसो जिल्लो लोकां पर्यंत दारां पावपाचें अशें ते विचार तेणी करचे आनी लोकां पर्यंत पावची आनी अशेंच लोकांचे सेवा करचे आनी सेवा करची. सो तुमी आतां तुमची मिनिस्ट्री आसा पळय, तुमी सारकें एन्जॉय करता सगळीं कामां बिमां अशें? एक काय ना, मागेलें कितें हांव मागेलें करता. सगळ्यान खंयच्या सीएमा अंडर तुमकां काम करपाक मजा येयल्ली? मजा म्हणजे बरें काम करपाक मेळटालें किंवा एक मजा आशिल्ली सरकार खंयचें अशें? तशी मजा मारपाक मेळना. न्ही मजा अशी न्हू, म्हणजे लोकांची कामां करपाक किंवा फास्ट निर्णय जाताले किंवा एक सगळ्यांचें काम बरें आसा. सगळ्यांचें तेतून सीएम ह्या सीएमा कोण सगळे सीएमाची बरी आसा आनी ह्या सीएमाची बरें आसा. कळ्ळें न्हू. पयलो राणे आशिल्लो मुख्यमंत्री, मागीर आतां हो आसा. तशें केन्ना राण्याच्या अंडरूय आमी काम केलां, ताच्या अंडरूय आमी काम केलां.
बार्बोसाच्या अंडर काम केलां, पर्रीकर अंडर काम केलं. पर्रीकराच्या अंडर काम केलां. हय 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 काम केलां आमी. तेन्ना ह्या ज्या मुख्यमंत्री जाता ताणी सगळे तरेची हें आसा पळय इन्कम पळोवन त्या प्रमाणे काम करपाचें आसा. सरकारची तिजोरी कितले पयशे येता आनी कशे येवचे आनी ते प्रमाणे ते पयशे कशे वचचे, खंयची विकासा चड कामां खंयची लागची, म्हणजे खंयचे एका स्किमीक पयशे चड घालचे. आतां खुबशे स्कीम आसा, गरीब लोकांक खूब स्किमी आसा, ते सगळे तरेचे गरीब लोकांचेच पयशे, कित्याक लोक वचून विधानसभेक बसूंक शकना, सगळे लोक जनता वचून विधानसभेक ना, म्हणून तेणी आमकां 40 लोकां ते निवडून हाडटा. आनी ते निवडून हाडटात तेंचे पयशे सरकारी तिजोरी येता ते आमी तेंचे बरें विकासार कशे पावचे, तांकां कशें तेंचो विकास जावचो, तांकां कशें मोल्ड जावचे, किंवा तांकां कशे स्कीम मेळच्यो की जेणे करून ते लोक उपाशी उरचे न्हू, तांकां लागून कशें कितें म्हणचें त्या प्रमाणे सरकारान तें करपाचें आसता, तें आमी करतात. आनी ते लोकांक पासून आमी खंयची पळय आसा स्किमी खंयचोच लोक गोंयांक उपाशी उरचे न्हू अशें म्हणून आसा. आनी गोंयांत सुद्दां आमचे कडेन अशें कोण हे ना, लोक अशे गरीब लोक आसा भीक मागतात, आमी सगळ्यांची काळजी घेतलेली आसा. आनी गोंयांक सुद्दां भिकपाक न्हू म्हणून एक कायदो आसा 1972चो, कोणेच गोंयांक भीक मागची न्हू असो कायदोय आसा. आतां गोंयांत आहा ते भिकारी खंयचे भायले त्या म्हाका सांग ते गोंयचे आसपाना, गोंयचे लोक कोणूच भीक मागना. अशें आमी पळयल्या गोंयभर आमी भोंवता, आमी पळयता गोंयचे पळय लोक भीक मागना. आनी ते भीक मागना कारण लोकांची आमी सगळी वेवस्था केल्ली आसा. खंयचीच आवय बापूय उपाशी उरची न्हू म्हणून आमी स्कीम केल्ली आसा. आमी पासून सुरवात केल्ली की कोणूच आवय बापूय उपाशी कारण आतांचे भुरगे तेंचे जे आसात ते कामां लागले, तेंचे भुरगे आसता कामां लागले, जावं चली जावं चले कामां लागले, पूण ते वेळार तें कितें आसा तेंचे बायलेक भुरग्यांक पोसपाक ते पयशे पावना पागल, पूण ती उपाशी उरची न्हू म्हणून आमी स्कीम केल्या. खंयचीच बाबा ती बायलो उपाशी ना, तांकां आमी निर्धार मदत येवची करता बाकीचे येवचे, पूण तांकां ती आमी म्हयन्याक तांकां आमी हें दितात, हें पेन्शन दिता आनी त्या प्रमाणे ती जगता पळय. कारण तेंचेच पयशे तेच लोकांचे ते सरकार तिजोरी येता, आनी सरकार तिजोरीचे पयशे कशे तेंचे पर्यंत पावचे म्हणून सरकार आसता, सरकारचे आमदार आसतात, प्रत्येक पंचायती आसतात जावं म्युन्सिपालिटी आसता, सगळ्यांनी ते आपल्याचे डेवलपमेंट कशें करचें, म्युन्सिपालिटी कशें डेवलपमेंट करचें, पंचायती कशें जे पयशे येता खंयचे वार्डांनी घालचे, तशें सरकार करता तशें गोंयभर तशें ते आपले एरिये तेणी ते लोकांचे पयशे येतात, लोकां कडेन कशें विकासा लोकांक कितें जाय, लोकांक कितें कसली सोयी जाय, हें सगळे तरेचें काम हें तेणी करपाचें आसता. पात्रांव हांव विचारपाक गेलो तुमकां तिसऱ्या जिल्ल्या बद्दल, पूण तें नाशिल्लें निमित म्हाका तुमकां लोकसभे खातीर विचारपाचें आशिल्लें आनी कितें विचारपाचें आशिल्लें, पूण तुमच्या स्टायलीन तुमी म्हाका असो घुंवडयलो की म्हाका तुमी जाप दिवच ना आतां मेरेन. लोकसभेची वेळ आहा न्हू रे, तेन्ना तुमी दितले अशें म्हाकाय दिसना, कित्याक तुमच्या स्टायलीन म्हाका तुमी असो घुंवडयलो आतां की म्हाकाच कळना हांव खंय फोंड्या पावला काय पणजे पावलो तो. ना तूं वाळपय आसा, तूं वाळपयचो खंय ना तूं, म्हणून कितें आसा न्हू इलेक्शनाची वेळ ही तरीच आमी उलोवप आनी हें आसा न्हू. पूण तुमचे कडेन कित्याक उलोवपाक येयलो, तुमी अशें एक राजकीय लिडर केन्ना खंयचो मूव करीत तो नेमना अशें लोकांकूय खबर आसा. एक धूर्त आनी एक हुशार राजकारणी म्हणून तुमचे कडेन लोक पळयता. आमचो आतां जो नॉर्थाक हें आसा कॅन्डिडेट आसा तो काम करीत आसा, मंत्री आसा तो काम करीत आसा. सावथाक आमचो ना, सावथाक आमचो खासदार ना, नॉर्थाक आसा. आनी ह्या फावटी आतां दोनूय खासदार आमचे येतले फुडें, नॉर्थाकूय आमचो येतलो आनी सावथाकूय आमचो येतलो. आनी हे दोनूय जे खासदार येतले ते निवडून आमी हाडटले, ते आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे मोदी आसा तेजे हात बळकट करपाक. आनी ते जातले, दोनूय निवडून येतले. डेफिनेटली दोनूय निवडून येता सारके. तेतून तुमचो रोल आसतलो फोंड्यान. आमी दोनूय निवडून हाडपाक आमी वावरतले. मोदी का जय. येस सर, तुमी टायम दिलो आनी उलयले आमचे बद्दल, आमच्या वांगडा, त्या बद्दल गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आमी तुमचे आभार मानता. देव बरें करूं. धन्यवाद. थँक्यू.